नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयल्ली काणी सांगता आस्थानाच्यो ज्योतिशी म्हणून. दोन बाबांव मालगडो वेणू दोनीच्यो शामो ओटो मेळ्ळो एक प्रयाण करू बाय सरताची. चमकत वत्तर आसतना वाटेरी सुमार दूर वत्तरी तांकां एक गाय दिसता. लायक जातीची एक गाय, मत्ते बण्णाची तांबडी गाय. तसल गायक कपिला म्हूण म्हणटाची. एकली बैसून आसत. तेन्ना धाकलो भाऊ सांगता, अण्णा आमी हे गाये व्हरयावे. कोणय नाची, कोणय पळयनाची, आमकां जाली म्हूण पळय. मालगड भाऊ मुरली केन्नाय विचारवंतू, आलोचन करून सांगचें. धाकटू तशें न्हय, कांय पुणी उरलो ताणें गम्मत खुशाल पुरा, विचारू करना तो. तेन्ना मालगड भाव सांगता, ती चोरी न्ही रे जाल्ली, कोणय ना म्हळ्ळें कुडली आमगेली गाय वेती, नुतो यो आमी वचा मुखारी म्हूण सांगून दोगांय मुखार वताची. तशी मस्त दूर चमकून तांणी खंय वचूं काय की थंय येवन पावताची. थंय पावतना मुरली जोर न्हीद येता. तो सांगता हांव रुक्का म्हणून न्हीद येता म्हूण सांगता. शाम अशी बैसून सुतू पळयतर आसता. तेन्ना थंय थोडे जन मनशां येताची. येवन तुमी दोग परगांव तुलजन वे, तुमकां आमी पळयनी हांगा म्हूण म्हणटाची. तेन्ना शामू सांगता, वय आमी दुसरे गांवचे जन हांगा आयिल्ल्याची कसं की कामारी म्हूण सांगता. तुगेलें अण्ण न्हिदला वे म्हूण निमगेता. तेन्ना के गमत करया म्हूण दिसता. न्हिदलेले मनशां पुणून न्हिदला वे म्हूण कसो निमगेता आनी म्हणून न्हय तो ध्यान करतस म्हूण सांगता. कुडले पावता निमगेताचे वय वे तो ध्यान करतस वे, पण आमगेले गाय एक हुडगून गेल्या खंय अस म्हणून गोतना, ताका ध्याना बिणी कळत वे म्हूण पळय म्हूण सांगता. तितली तांणी उलयतना मुरली जाग येता. ताका सुरवेत तांणी ध्यान आनी म्हूण कसलें उलयलें कळना. गाये विशयी मात आयकत तो आनी सांगता, वय वय तुमगेली गाय दिसता ती, आमी येतना वाटेर पळयल्या, तुमी वच्चाची, मुखार गेल्यार तुमकां ती मेळटा, थंय आसतली म्हूण सांगता. तांणी धांवताची. पळयल्यार तांकां ती गाय मेळटा. तांणी खुशेन मागशे तरी कांटेभर फलवस्तू खाण आनी घेवन तांगेले येताची. बद तुमी कसो की तुमकां ज्योतिशी सांगचे कल येस, तूं सांगिल्लें समज जालें, आमगेली गाय मेळ्ळी म्हूण ताका सन्मान करताची. तितली म्हणटना आनीक व्हड श्रीमंत थंय येता आनी तो सांगता, तुमगेली खबर गांवभर जाल्या, तुमी गाय सोदून दिली काय नवे. आतां मिगेल घरकडे येवका, मिगेल घरकडे वज्रा नेकलेस ना जाला. आमगेल घरकडे कोणय भायली जन येयनीची, घरा आसची कामाची पुरा भारी विश्वासाचे, कोणय खमचीत असल न्हय. खंय की दवरला तें हात चुकून तें खंयच म्हूण तूं एक सोदून काडका म्हूण सांगता. तेन्ना मुरली सांगता, यो आमकां ज्योतिशांनी कसलेय गोतना, आमी पळयलेले आशिल्ले विशय सांगिल्ले शिवाय आमकां तें पुरा गोतना म्हूण सांगलें. तो आयकना, ना तें हडपण, तुमी कांय गोतना म्हणजे येवू का म्हूण सांगून तांकां दोगांकय तांडून घेवन तांगेले घरा वता. तुमी आज आराम कराची, म्हाका फाय सांगल्या पूर तुमी म्हूण सांगता तो मनीशू. आनी तांकां पुरा नमुना वेवस्था करता त्या घरांतू. रात्री भाऊ मुरली तागेले तम्माक शामू सांगता, कसं तूं सिरकली, आमी तूं कांय पुणी केल्ली नवी ज्योतिशांनी या म्हणून कसं ध्यान. हांव कसं की पळयले विशय सांगिल्लें, कसं की तेन्ना आमगेले भाग्य सम आशिल्लें सांगिल्लें समजल्लें, कसं की जाल्लें. आतां पांया गेले वज्रा नेकलेस खंयच म्हूण हांव कशें रे सांगचें म्हूण सांगता. तेन्ना तो हसता. तो केन्नाय गम्मते मनीस न्हय, कांय पुणी जेतना तूं भिवू नाका म्हूण सांगता. भायराची एक तांगेले कामाचें आयकत आशिल्लें भाग्य म्हूण तिगेलें नांव. आनी कसं की मालगड बारून भाग्य आमगेले दिकान आशिल्लें, कसं की ती कान्ना वता. अयो हांकां कळ्ळी वे वो बद व्हड ज्योतिशी म्हूण सांगून ती तांगेले कुडां येता आनी तांगेले पांयार पळोवन रडता. कसो वायट बुद्धी येयली की म्हाका, हांव खांपील वयतें, येद्दोळ हांव तसलें काम करनी, ह्या पण मिगेल मर्याद राखूं का तुमी, कशी पुणी हांव खांपील म्हूण सांगून तांगेले रडता. तेन्ना मुरली सांगता, तावळ तूं तें नेकलेस व्हरून नाणयेन तुलें थंड उदका भाणां भितर घाल सोडी म्हूण सांगता. आनी हेर दिवसू त्या मनशान यजमानान येताना सांगता, तुमगेले नेकलेस खंय वच्चे न्ही, भाणां भितरच पळय म्हूण सांगता. वचून पळयल्यार तांकां थंड उदका भाणां भितर तें नेकलेस मेळटा. तांकां भारी संतोश जाता. ताका मस्त तितले दुड्ड आनी दिवन तांणी सन्मान करताची. ही खबर रायाल कान्नांतूय वता.
रायाल आसतना कसं जाल्ला म्हळ्यार रायाल आसतना भितर एक आस्थान ज्योतिश म्हणून आशिल्लो. ते लागीं गांवचे राया कोळ न्हू ताका अपमान कोरका म्हणून तो तग्गेल गांवचे एक ज्योतिशीक पेटयता. एक व्हडी पेटी दिवन पेटयला आनी हांतू भितर कसल आस म्हणून तुगेले आस्थान ज्योतिशीन सांगका म्हूण सांगला. ते सांग न्ही जाल्यार राया उणेपण म्हणून रायाल आसतना तूं बदलची आस्थान ज्योतिशी ना. तशें तो घर घर तागेल सैनिकां पेटोवन निमगे तस कोणाकय ज्योतिश सांगू कळतवे फल ज्योतिश सांगू कळतवे म्हणून पेटयला. त्या सैनिकांक हें घरान जाल्यार खबर कळ्ळ्या हांणी नेकलेस सोदून काडला म्हणून थंय आयल्यान तांणी आनी तुवें आसतना येवका म्हूण म्हणटाची. तांणी सांगताची हे देव आमी बदल जाल्यार ज्योतिश न्हय कसं की एक अंदाजा सांगिल्लें आमकां कळना ज्योतिश म्हणारी कोण आयकता. सैनीक तांकां घेवन रायाले रावडारा वताची. राय सांगता पळयाची हो आन्न एक गांवच्या ज्योतिश तो एक पेटी घेवन आयला आनी हांतू भितर कसस म्हूण सांगता काय तुमकां एक दिसा पुरसद आस. आज तो ज्योतिशी तागेल गांवां वता तुमी हांगा राबून आराम करायची. फाय सकाळीं आस्थानान तुजी हें जावका कार्यक्रम म्हणून. कुडा भितर आतां धाकले भावाकय भंय जाता. रायाल आसतना भितर कसले चडून जाल्यार शिक्षण जाता. तो सांगता अण्णाले हांव चुकी केल्ली वय आतां कसो करचें. पळय खंडेन दुखून पळयता दूर एक व्हडी न्हंय दिसता न्हय. आमी रात्री जेतरी कोणाकय कळना तशी त्या न्हंयत उड्डून भोंवतरी ताजी तेकडचे बदीन वचा थंय विंगडा राज्यस आनी चुकोवन घेवया हांगा दुखून आमी म्हणून सांगता. तें एक उपाय म्हणून अण्णाय सांगता मुरली सांगता. तशी दोगय राज्य तरी वताची आनी त्या न्हंयत उडकी मारताची आनी भोंवतरी न्हंयचे तेकडचे बदीन वचून पावताची. थंय वतन तांकां पुरो जाला आनी थंडी लागून गेल्या. थंय दूर एक घर आशिल्लें थंय वचून कांय पुणी येते हुनची आमकां च्या जेवप पिवच्या मेळटा की पळया म्हूण थंय वताची. वचून पळयल्या थंय एक मानतारो आनी एक सानू चेल्लो बसला. हो मानतारो तोची ज्योतिशी रायाल आसतना सकाळीं पळयलेलो न्हय होची. हो ज्योतिशील घर हें म्हूण तांणी थंय आड राबताची. ज्योतिशेनी तागेले नातू उलयतर आसाची. नातू निमगिता आजा तूं कसो दवरला तें पेट्टेन तूं म्हणून सांगता. कसलें आसो तें कसं म्हूण मात्र खंयची ज्योतिशीकय कळना. फाय पळय तें सांगू जायना तांकां कोणाकय आमकां एक व्हडलें बहुमान मेळटा आनी ताजेन आमी श्रीमंत जावेत म्हूण सांगता. जाल्यार आजा तूं कसो दवरला म्हूण सांग म्हूण सांगता. तो सांगता नाका रे तुका तें म्हूण सांगता. ना आजा म्हाका न्हीद पडना आजी तेंच मात तें येता म्हूण सांगता. म्हूण सांगता म्हूण आजो एकड तेकड पळयता कोणय ना म्हूण पळोवन जाल्यार सांगता कांय ना रे व्हड एक रुक्का पेटी तांतू भितर आनी एक रुक्का पेटी तांतू भितर एक रुप्या पेटी तांतू भितर एक भांगरा पेटी तांतू भितर एक पारव्याल पाक तितलेची म्हूण सांगून व्हडान हांसता. हांकां कळ्ळी तें कसं म्हणून. हो वय वय जायत आमी वापस वचा म्हूण सांगून वापस तांणी पोंदर म्हापशे येताची आनी तांगेले कुडा वचून न्हिदताची. हेर दीस आसतना भितरी ती पेट हाडटाची. हो ज्योतिशी येता हांणी दोगांय येताची. तेन्ना हांणी दोगां सांगताची राया त्या रुक्का पेटे भितर एक पेट आस तांतू भितर एक रुप्या पेट आस तांतू भितर एक भांगरा पेट आस तांतू भितर एक पारव्या पाक आस म्हूण सांगता. पेट्टे बागेल काण पळयल्या वय तशी आस. राया भारी खूश जाता. आनी एक गांवचे रायाल ज्योतिश सोलवता तो तशी म्हापशे वता. राय हांकां मस्त सन्मानांनी करता. तेन्ना मुरली आनी श्याम दोगय रायाल पांयार पूण सांगताची राया बदल जाल्यार आमी ज्योतिश न्हय आमकां तूं आसतना ज्योतिशांनी करचे विशय आलोचन कोर नाका. आमी सामान्य मनशां कसं की एक जाल्लें जाल्यार पुरा सत्य जालें आमकां वच्चा सोड तूं हांगा दुखून आमी आमगेले कामां रायलीं जी म्हूण सांगताची. तेन्ना राया हांस येता तुमी ज्योतिश न्हय जाल्यार व्हड न्हय तुमी प्रामाणीक आसा न्हय तितले पुरो तुमी हांगा राब्या आमगेले आसतना तो तुमगेले तसले प्रामाणीक जनाले अगत्य आसा म्हूण सांगून तांकां दोगांकय तागेले आसतना तूं काम दिता. आनी एक वरान तूं नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.